पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर आणि मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे मदीं आरोप प्रत्यारोप चल्ला। पर्यटन मंत्री म्हणटा सोपटे कितें उलयता। हांव सांगता ते फिगर मॅच जायना, ते फिगर इव्हेंटाचे फिगर, त्याचे भितर जीएसटीचो फिगर तो दाखयना आनी ते इव्हेंटाचे फिगर करून तो म्हाजे आरोप करता। फिगरा भितर कसली मिस्टेक आसत तेज्यान केन्नाय आमचेर केस घालपा जाता, फुडें वचपा जाता, ती कापासतात तेणें दवरची। बेश्टेच कोणाचे आरोप घालून हें मेळटा तें मेळटा म्हणून कितें उलयलें म्हण जायना। आज तेजे मतदारसंघात मोठो रेट घातलो, कितें कितें चलता तें हांव सांगितलां तें सगळें जातलें मागीर, आनी कित्या खातीर तें चलता तें पयलीं बंद करचें तेणें। आमचे जे आरोप घालता तो फेक आरोप घालता, फेक आरोप तेणें नाल्यार प्रूव करचें, नाल्यार तेणें वयचें कोर्टाक, खरी कापास्त जालें आनी दाखयचो आपलो दम कितें आहा तो। फिगर म्हणटे चेंज जाल्या, जीएसटीचो रेट आमचे गव्हर्मेंट जावन जे आमी हें केल्ले इव्हेंट्स केल्ले तेन्ना तो फिगर दुसरो आसलेलो, मागीर जीएसटीचे फिगर आनी वाडलो। हें ताका समज कळना जाल्यार हांव आनी कितें उलोवं, तोय बिजनसमॅन, ताका कळपा जाल्लें न्ही, नाल्यार ताणें मागपा जाल्लें, कोण तरी एकटो येता, एजंट येता टुरिस्टाचे, कोण तरी ताका मेळटा आनी कितेंय सांगता आनी तो आमचेर बडबडटा। जाल्यार दुसरे वटेन आमदार सोपटे सांगता पर्यटन मंत्री जनतेच्या पयशांचेर फॉरेन ट्रिपी करता। That is not my question. Well, the answer what I'm giving is that my question. My question. Whenever he raised a particular question, the answer should be specific. That is my question. How I come to know that Babu is because of this, exclusively of this. But specifically even you mentioned exclusively of this. Which is mentioned. You see, you people knows. तुम्ही जाणार हांव कित्याचें कितें उलयता, काय तो मिनिस्टर कितें उलयता तो. तुम्ही जज करू शकता। तुम्ही क्वेश्चन विचारलो पळय, म्हाका दिसता तुम्ही माझ्या क्वेश्चनाचो आन्सर तुम्ही दिवं शकता। ऑल्सो विजिटींग फॉरेन कंट्रीज मिनिमम 3 टूर्स इन अ इयर, सेम लाईक जर्मनी, लंडन, साऊथ आफ्रिका। बट आय नो माय कंपनी हाऊ मच पेड, ही नोज बेटर, बीइंग अ मिनिस्टर ही नोज बेटर। There is scope for misappropriation. Yes, definitely. You see, for 3 people for 4 days and 75 lakhs of rupees. You see, we have to only think that about this money, what you are spending, whether it is foreign tour or local tour, whatever it is, we are spending not from our own pocket. This is the money of our own people, by which we are collecting through the different taxes. And particular responsible minister, when he is spending such big amount, he must think of governance. His responsibility being a minister of the particular state. What do you mean by tourism? What the duties and the responsibilities of the tourism minister is to look after the Goa and Goan along with the local tourists or foreign tourists. Just to have a trip with the money of these Goan people, it not serve the purpose of tourism and tourism department. You see, our Goa, what it was and what is now, we can make out. आर्डेक्स खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार।